मोगाच्या भयणी बाबांनो, हांव फादर नेल्सन लोबो तुमचे मुखार दवरतां एलेसवां खातीर मागणे. हे मागणे हांवें इंग्लीश भाशेन यूट्यूबार वांटलेले. जायत्या जाणांक तें मानलें देखून थोड्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो तें कोंकणी भाशेन बरोवन हाडूंक. आनी थोड्याच दिसांनी आमच्यो वेंचणुक्यो जातल्यो. पयले सुवातेर आमी देवाचो आदार मागुया. हे मागणे आदल्या कोरारांतल्या नेहेमियास म्हणटा त्या मनशाच्या जिविता वयर घडून हाडलेले मागणे. नेहेमियास पुस्तकाचो पयलो आनी दुसरो आवेसवर वाचीत जाल्यार तुमकां तें बरें समजतलें. पाद्री न्हय, प्रवादी न्हय, पूण तो एक सादो मनीस आसलो आनी ताणें देवाक उबारलेले मागणे इस्रायलाचो इतिहास बदलता. इस्रायल पोरजा गुलामपणान आसलेली तेन्ना नेहेमियासान केल्ल्या उपासाक आनी मागण्यांक लागून देवान न्हयच ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आपली दया वतली, पूण इस्रायल पोरजेक परतून जेरुसलेमचें शार बांदून हाडूंक आदार दिलो. आमकांय आमचें गोंय, आमचो देश परतून बांदून हाडूंक जाय. आमकांय आमचो गांव, आमची माती, आमचो धर्म, आमचें भावपण आमकां परतून बांदून हाडून तें आमकां सांबाळूंक जाय. आयच्या ह्या परिस्थितीन जर आमी नेहेमियास हाच्या भाशेन उपास आनी मागणें करीत जाल्यार देव गोडे आमचें मागणें आयकून आमची काकलूत करून आमकां बरे फुडारी फावो करून तो आमकां पोरजे खातीर वावुरपी सरकार घडून हाडून दिवंक शकता. तर आतां आमी मागणें करुया. आब्बा बापा, तूं जावन आसाय स्वर्गा संवसाराचो धोनी. तूं महान आनी पदवेदार देव. जो कोण तुजे ताई मोगान चलता तांचे कडेन तूं कोरार स्थापता. बापा, ह्या वेळार आमचें मागणें आयकुनच्याक तुजे कान उगड आनी तुजे दोळे आमचे ताई उक्ते कर. तुजो सेवक दीस आनी रात तुजे पोरजे पासत मागता. बापा, हांवें आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यान चुकी केल्यात. हांव म्हजें पातोक मांडून घेतां. आमी आशेचे जावन आपस्वार्थीपणान जियेल्यात. तुवें दिल्ले नेम कायदे आमी पाळूंक ना. आमी खरेपणी दूख धरता. बापा, तूं न्हयच मनशाचो आनी कुटुंबाचो दोनी, पूण राष्ट्रांचो आनी शेरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें आमकां केल्ल्या बसावणेचो उगडास दवर म्हूण हांव तुजे लागीं पोरातून मागतां. तुवें इस्रायल पोरजेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं जावन आसाय मिलाग्रीचो सागर. ह्या आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या शेरकाराच्या चोपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुमीचो इदवास करता. आमच्या गिरेस्त दायजाचो इबाड कोत्ता. वर्सांकालाचो आमचो एकवट तुंटयता आनी आमच्या काळजांनी भिरांत घालता. असल्या शेरकाराच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. ह्या वेंचणुकेंत आमी आमचो मोलादीक वोट घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड. दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयल्ल्या वाटेर चलतले. तसले फुडारी विंचून काडूंक आमकां स्पोश्ट करून दाखोवन दी सायबा. जागृत आमकां कर सायबा की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाची समुदाय आनी आमचें आपोणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. जागृत आमकां कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांन उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मोत मारूंक हे भाशेन आमी आमचो मोलादीक वोट घालपाचें कार्य पाळूंक आमकां जागृत कर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहेमियास ह्या साद्या मनशाचें मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचें मागणें आयकून घे. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गोंयच्या पुता सान जुजेवाज माग आमचे पासून. गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस शावेरा आमकां केदींच तूं सांडी नाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.